there is a place available for building market, but I think nobody is taking initiative. कोणी initiative घेतले जाल्यार somebody backseat means pulls it out. So for the last 20-30 years they have been trying, but we are not able to. तुम्ही म्युनिसिपालिटी असताना किती यत्न केले? आम्ही यत्न केलेले, पण again leg pulling was there and we could not succeed. So तुमका असो अनुभव आसा. सरकाराचो तेको कांयच मेळना. सरकारचो तेको, see, municipality alone cannot do it. We have to get support from the government. And एक अशी गोष्ट आसा की we have got 2 constituencies. Last 25 years, bearing a period of 5 years during BJP rule, म्हाका दिसता either Murmugaon or Vasco is represented by a minister. म्हणजे तो MLA असता, तो मिनिस्टर असता. इतले आसून पासून थंय वास्को ते एक मार्केट जावचें न्ही, हे खरोखर अशी वायट अशी गोष्ट आसा आनी तो मार्केट जावंक जाय. थंयसर हें आसा, एक इनिशिएटीव जर घेता, इफ बोथ MLAs or both कॉन्स्टिट्युशन जॉइन टुगेदर आनी इनिशिएटीव घेवन जर हें करता, डेफिनेटली इट कॅन एक मार्केट बरें मार्केट जावपाक शकता थंयसर. See, the problem is here leg pulling between the municipality and the representative. दोतोर मिश्कीत आमदार असताना प्लस ज्यांना त्यांनी एक 14 लाख सँक्शन केले मार्केट प्रोजेक्टाक लागून फिश मार्केट, एट दॅट टाइम चेअरपर्सन म्युनिसिपॅलिटीची चेअरपर्सन शी हॅज रिफंडेड दॅट अमाउंट बॅक टू द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, त्यांना नार्वेकर आलो पळय. सो अशें ना की एफर्ट्स आर देर. जर आमदार एफर्ट करता जाल्यार म्युनिसिपॅलिटी विल मेक शुअर दॅट काम जावंक जायना. पण माय क्वेश्चन इज यांची लफडी हितून वाय वास्को शुड सफर, आमी कित्याक सफर करपाचे? आता पयर मार्केटान एक दादलो मनीस वयताना थंय मार्केट इतके कंजेस्टेड आहा की 3 फॅटल एक्सिडेंट जस्ट मार्केटाचे भायर जाला. इट्स शेम फॉर आवर म्युनिसिपॅलिटी एज वेल एज फॉर आवर लीडर. बरोबर. आता तसोच एक उदकाची समस्या घेऊन आयल्या उल्का गांव वास्कोसून. हांगा पाणयाची समस्या तर पयलीं आसा, कारण हो मुरगांव तालुका पळयलो जाल्यार एक दोंगराळ भागान आसा आमचो सडा भाग तरी, आनी सगळ्यांक आमकां पयलीं पासून पाणयाची समस्या ही अगदी खूब कठीण जावन गेल्ली आसा. आनी ती हल्ली हल्ली खंय तरी नियंत्रणान येयल्या, तरी आसून हांव म्हणटा आतांचे ह्या कॉन्स्टिट्युशन 4 आमदार रावतात तेंच्यांनी हेचेर अदीक भर घेवची. हो उदकाचो प्रॉब्लेम आमी सडा भाग उंच असल्या कारणान बरीच वर्सां सतायता. म्हणजे म्हाजो जन्मच सड्यार जाला, तेन्ना कांय नासलेलें, पण लास्ट जवळ जवळ कितलीशीं वर्सां आमकां खूब त्रास दिता. पण गेल्या 5 वर्सांक थोडो प्रॉब्लेम सॉल्व जालोलो आसा. हो प्रेझेंट जो MLA आसा, ही हॅज डन समथींग. प्रिवियस MLAs did not, I mean, they did not pay attention to this problem. बट हो पासून लोकल जावन असल्या कारणान ही हॅज पेड सम अटेन्शन आनी बऱ्याच प्रमाणांत आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. पण देर आर सर्टन एरियाज वेर अजून उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. सो दॅट नीड टू बी सीन अँड इट इज टू बी डन एट व्हेरी स्पीडी लेवल. एक्चुअली तो पळयल्यार न्हू उदीक म्हणटा तें मोस्ट गरजेचें, आनी उदीक आमकां सगळ्यांक 24 वरांक सरकारान दिवपाचो हो आमचो हक. पूण आयज तशी ना, परिस्थिती तशी ना उदकाची. सो कितें जाता, उदीक हांव जाणटे प्रमाणे सकयल घरांनी जे पळय लोक बिल्डिंगान रावना तांकां 3 वा 4 वरांक मेवता, तेव्हा जर केन्ना 4-5 उठची पडटा. हें कित्याक जावपा जाय? जेन्ना आमी म्हणटा गोवा इज अ डेव्हलप्ड स्टेट, जाल्यार ही परिस्थिती लोकांची कित्याक जावपा जाय? सरकारान हो पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव पळय आहा ताणें हाचेर भार घालपा जाय आसलो. आतां ताणें रेवणकर बाबान म्हणले ते भाशेन मुरगांवचे तरी मातशें इम्प्रुवमेंट जाला. म्हाका दिसता वास्कोचें बी इम्प्रुवमेंट जावपाचें, कित्याक हांवें रिसंटली आयकलां लोकल MLAन एक नवी टँक बांदून दिल्ली आहा नेवल एरियान आनी इनॉग्रेशन कितें जावपाचें आहा म्हण. ऑलमोस्ट कंप्लीशन लेवलाचेर ते तर जालें न्हू, जाल्यार एक उदकाचो सोल्युशन मेळपाक शकता. पूण तो प्रिवियस पळय उलयन गेला आनी ताणें एक इशू उलयलो थंय की मार्केटा बाबतींत वास्को म्युनिसिपालिटीच्यांनी हेजी वावर असो की लोकांची फुटपाथ पळय आहा ती सयत काडून तेणी थंय पार्किंग केलां. हांवें खंयच असली डेव्हलपमेंट पळयलें ना. जी एक्झिस्टींग फेसिलिटी पळय ती विथड्रॉ करता फॉर पार्किंगाक फर्स्ट ऑफ ऑल जाग ना, प्लॅनिंग ना, कसले कार पार्किंग एरिया अलॉट केल्ली ना, आनी फुटपाथींचेर कार पार्किंग केलें. फुटपाथ हाफ कट केल्या आनी लोक आतां हाफ कट केले तेजेर फूल car park होता and footpath. You'll be surprised, not a single place in entire city area is notified parking place.
तर आज आम्ही वास्को, मुरगांव, कुठ्ठाळे आणि दाबोळे या 4 मतदारसंघाचेर मुरगांव तालुक्यांतल्या चर्चा करता. कितल्योश्योच समस्या तांच्यो आतां उक्ताडार आयल्या. तर विड्रॉ केल्या म्हणटा ज्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो अशें सिरील फर्नांडीस सांगता, जाल्यार रमाकांत रेवणकर म्हणटा की इट इज अ डिसग्रेस की म्युनिसिपालिटी आनी थंयचो आमदार एकामेकाक सहकार्य करून थंय मार्केट उबारपाक यत्न करना जावं अशें कितें तरी अशे कितलेशेच मुद्दे उपस्थित जाल्यात. आमी एक ल्हानसो विसव घेता आनी रोखडेच येता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा कार्यावळीत तुमकां परतून एक फावट येवकार. आज आमी चर्चा करता मुरगांव तालुक्यांतल्या 4 मतदारसंघाचेर आनी आमचे मदीं आसात तवराप्पा लमाणी, टी श्रीधरन, रमाकांत रेवणकर आनी सिरील फर्नांडीस. तर सिरील, आत्तां उलयतना तूं कितें तरी प्लॅनिंगाचें उलयता वास्को सिटीच्या. हय, भोव करून ताणें मार्केटा लागून म्हणलें म्हण. एक्चुअली तुमकां हांव सांगूंक इन्फॉर्म करूंक सोदतां, वास्को टावन बेजिकली इज द ओनली प्लॅन्ड टावन इन गोवा. आनी ताजे ड्रेनेज सिस्टम, तेजी रोड सिस्टम, तेजे ब्लॉक्स, हावजींग ब्लॉक्स, ऑफिस ब्लॉक्स पळय आहा ते यू हॅव अ मॅप ताजें. पूण आयज ताचेर त्या ड्रेनेजीचेर एनक्रोचमेंट जावन बिल्डींग येयलेली आहा. आनी ताजी ड्रेनेज सिस्टम अशी आहली, आमच्या टायमार आमी केन्नाच थंय पावसांत केन्नाच उदीक जमिल्लें आमी पळय नासलें. पूण आयज मातशी पासून पावस पडल्यार तुजी व्हेकल 2 व्हिलर पासून वचपाक आयज प्रॉब्लम जाता. इतली प्लॅनिंग आसलेली शहराची. आनी ती कित्याक प्लॅनिंग तेणी केल्ली? कित्याक वास्को पोर्तुगीजांनी प्लॅन केल्लें कॅपिटल करपाक. तेजी आयज स्थिती कितें आसा पळय, एव्हरी इयर आमी पळोवया. एक हे आयकुया विचार ॲडव्होकेट राजन नायक कितें म्हणटा तो. आमचे जे लोक आसा तेंचे पोट भरपाची 3 साधनां आसा. पयलें म्हटल्यार हार्बर, दुसरो एअरपोर्ट आनी तिसरी रेल्वे. आतां हितून तुमी पयलें जायत हार्बरच्यान जो कोल येता ते कोलाचें पोल्युशन, नाफ्टा आनी आमोनियाचे पोल्युशनान आज वास्कोचे हेल्थ सारकें जाम जाल्लेलें आसा. दुसरी गोश्ट, हांगासर जी कोमोदाद लँड आसा, हे लोक जे भायले कामाक येयले, पोट भरपाक येयले, ते हांगासर सडा, बोगदा, जेटी, हार्बर, गांधीनगर, शांतीनगर, जुवारी पर्यंत वचून लावले. कोमुलदाच्या सगळ्या जाग्यांचेर आयज लोक घरा बांदून आसात. तांकां प्रॉपर हेल्थ ना, सॅनिटेशन ना. आनी तांकां जर फाल्यां सीक जालें म्हणून हॉस्पिटलान हाडलें जाल्यार हे फाटल्यान हॉस्पिटल आसा तो तुमी तेचो येस्ताद पळयतले. ह्या हॉस्पिटलाकूय सारकें सिकनेस जाल्लें आसा. हांगासर 65 कितें बेड्स आसा, भितरले 25 बेड जे आसा ते बेड आसा ते हांगासरले मॅटर्निटी हॉस्पिटलाक दवरलेले आसा. आनी कोण सीक जाले जाल्यार लाखांनी जे पॉप्युलेशन आहा तांकां कॅटर करपाक आनी तांकां ट्रिटमेंट करपाक हांगासर कांयच सारक्यो फॅसिलिटीज ना. सध्या जी स्थिती इतली प्लॅन आशिल्ली, वेल प्लॅन ओल्डस्ट सिटी इन गोवा, तेजी आज स्थिती कितें ती ताणें सांगली. तेजें कितें म्हणपाचें? See, Vasco, the primary, nobody has paid enough attention to provide residential accommodation to the workers, except Protrust, to some extent, even Goa Shipyard had started something, again that has fizzled out. Hardly anybody is providing departmental accommodation to the workers. And that is why, and neither the government side have provided enough accommodation to the people. So that is why a lot of encroachment have taken place, and nothing has been done to regularize this encroachment so that legal construction come up. So now what is happening is that illegally constructions are done without proper sanitation, proper roads, and the only way which can be done is to regularize these constructions by making it the construction in a planned way, so which is not being done. So no political initiative is being done. इवन आयचे डेटीन आमी जे हो मिन्स मुरमुगांव तालुक्यान मिन्स आय बिलीव आख्या गोंयान मॅक्झिमम स्लम आहा. मांगूर, बायणा, गांधीनगर, शांतीनगर, जुवारी आनी आतां लेटस्ट एक आयला धाकटे तळे, जंय उजो पेटिल्लो. धाकटे तळ्याच्या सायडीकूच साईनगर म्हणून ग्रीन एरिया आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर थंय लेटस्ट स्लम ऑफ 2001. आनी मिन्स हे स्लम आयले कशें मिन्स अशें मिन्स न्यूज पेपर आर्कायव हिस्ट्री आनी म्युनिसिपॅलिटी जे आतले नगराध्यक्ष पळय तेच म्हणटा की जेन्ना एअरपोर्टाचें बांदकाम चलतालें, जे वर्कर आयिल्ले, बांदकाम सोंपलो आनी वर्कर थंयच मांगरान सेटल जाले. नेवीचे कामाक आयले तेय थंय सेटल जाले. सिमिलरली पोर्टान जे वर्कर काम करपाक आयले तेय थंय सेटल जाले. जुवारी आयले म्हणून थंय सेटल जाले. बट द प्रॉब्लम इज समवेअर थंय तरी स्टॉप जावंक जाय.
अजूनही मुर्मुगाव यू जस्ट सी वर्सान 100 घर इलिगल कन्स्ट्रक्ट जातात. जुवारी नगर एरियान जे सॅटर्डे संडे असता पळय एक न्यू स्ट्रक्चर येता. आनी ताका लागून कितें जाता जे इन्फ्लक्स ऑफ लेबर जे चड आसा न्ही आनी दे आर स्टेईंग इन स्लम कंडिशन्स तांकां प्रॉपर हायजिनीक हावजीस ना. इनहायजीन जास्ती जाल्या. एवरीवेर पोल्युशन जाता हें जाता आनी ताका लागून रोगराई चड जाता. ताका लागून आमच्या मुर्मुगांवांत एक बरें हॉस्पिटलाची चड गरज आसा. इट इज व्हेरी नीड ऑफ द आवर नाव. आमचे कडेन आसा तें कॉटेज हॉस्पिटल आत्तां राजन बाबान सांगलां तेची हालत पळोवंक जाय अशी जाल्या. म्हणून एका फूल फ्लेज्ड हॉस्पिटल बरें हॉस्पिटल वीथ ऑल द एम्युनिटीज एंड फॅसिलिटीज आसपाची एक अत्यंत गरज आसा आनी हें आमच्या सरकारान करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तसेच सालसेट आणि राजधानी पणजे शाराक जोडपी कदंबा बस स्टँडा वयल्यान जी येरादारी जाता त्या समस्ये विशीं एक बाळा सातर्डेकरान आपले विचार उलोवन दाखयल्यात. एकूच रोड जाल्ल्या कारणान हेवी ट्राफीक सगळी हेतून डायवर्ट आसा आनी हांगा मेन MPT पोर्टर्स आसल्या कारणान सगळी ट्रक बीन व्हडले हेवी हेवटेन जाता. त्या फाटी एक्सिडेंट खूब जाता. आमकां तो बायपास जाल्लो जाय आसा. बायपास तो वर्णापुरी पर्यंत स्टॉप जाला. तो फुडें लेवपाचो 5-6 वर्सां जालीं ती तशीच आसा. तो कोणी आमच्या आमदारीन जावं गोवा सरकारान तो फुडें सरोन तो कंप्लीट करपाचो. तो कदंबा स्टँड आसा तो गेल्या 30 वर्सां पर्यंत तसोच आसा. आतां तेजे सामके रस्ते बिस्ते सामके हें जालेले आसा. तो पळय बायपासाचे उलयता न्हू हातून गोंय सरकार साम बेदी आहा तो ना जावपाक. करेक्ट. हाचे बाबतींत लोकांक कंपेन्सेशन सयत दिल्लें आहा. रिहॅबिलिटेट करपाक जागे दिल्ल्या. तरी पूण ह्या सरकाराक वील पावर ना तो इम्प्लिमेंट करपाक. फंड येयले MPTन आपणाचे फंड दिले आनी तो तर बायपास जातालो जाल्यार जायते प्रॉब्लेम ट्रॅफीक प्रॉब्लेम वास्कोचे आनी पुराय तालुक्याचे सॉल्व जावपाक शकताले. आनी ह्या कारणाक लागून आयज कॉलेज भुरग्यांची ऑर नॉर्मल सिटिजन्साची लायफ थ्रेटंड आहा. एवरी दोनपारां तूं पळय ते चोट्टेर. Unfortunate part is that after नाफ्ता फायराचो इन्सिडंट जाल्लो जुवारीवाले ब्लेम करताले हायवे वेर ब्लेमिंग जुवारी नगर. मीन्स आफ्टर दॅट नाफ्ता फायर इन्सिडंट थंय काम कंप्लिटली ठप्प आहा हायवेचे. कॉन्ट्रॅक्टर इतके बेजारले आहा की दे आर लिटरली कॉन्ट्रॅक्ट सोडून वचपाचे आहा. मीन्स ऑलमोस्ट आतां ऑगस्ट म्हयन्यान जे इन्सिडंट जाल्लो थंयच्यान काम स्टॉप जालो पळय अजूनही हायवेचें काम कंटिन्यूच जावंक ना. त्या बरोबर तो सातर्डेकार म्हणटा की फाटली 30 वर्सां कदंबा बस स्टँडाचे कांयच काम करूंक ना. रिपेर्स ना कितेंच ना. तो सारकोच आसा. फॅक्ट इट इज. कदंबाचे कित्याक खंयच कसलेंच काम. Vasco there is no development taking place. But there is Vasco is the most neglected, although being the port town. That is लास्ट 25-30 years absolutely no development. आसा तशेंच लोक जे येतात. दुर्दैवान वास्को ही इज कंट्रिब्युटिंग मॅक्झिमम इन द revenue. इशू टच केलो लेबर हेजो. लेबर इन्फ्लक्स तो उलयलो तेन्ना लेबर इन्फ्लक्स यू कॅनॉट अवॉइड. Because of the harbor. कित्याक हार्बर थंय रेल्वे आहा आनी गोंय आमी म्हणटा डेव्हलप जावपा जाय. गोंय डेव्हलप जावपा जाय तुका लेबर जाय आनी आमचे गोंयकार आयज मॅन्युअल लेबर करपाक तयार ना. तुजें स्कॅवेंजींग करपाक गोंयकार तयार ना. तुजो कचरो काडपाक गोंयकार तयार ना जाल्यार हो काडटलो कोण. सो तेच जे पळय आयज मायग्रंट लेबर येता ते काम करता आनी ते जे काम करून आमची डेव्हलपमेंट करूंक मदत करूंक येता तांकां आमी रावपाक जाग दिना. हे टोटल अन्याय ना. देर शूड खंय तरी मेकॅनिझम जावंक जाय जे मिन्स लेबर इन्फ्लक्स जाता पळय. मिन्स मुर्मुगांव इतको धाकटो आहा की थंय सपोज एक 10 लोक रावंक जाता. आयचे परिस्थितीन 100 लोक रावता आनी मायग्रंट्स आनी येता. हांवूय एक मायग्रंट. बट माय जनरेशन आहा पळय आमी सुमार एक 30 ऑलमोस्ट 40 वर्सां म्हाजी फॅमिली गोंयान आयिल्ली आनी दे वेर सेटल्ड. इफ टुडे आयचे डेटीन जर म्हाका तुमी सांगतले तुमी गोंयांतल्यान भायर जो मीन्स इट्स प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज आय एम बॉर्न अँड बॉट अप हियर. आय हॅव इट्स ओवर क्राउडेड अँड समवेअर आतां पळय ओरिजिनल सेटलर आले फ्रॉम कर्नाटका देन महाराष्ट्रा अँड केरला. दीज आर ओरिजिनल सेटलर. आतां न्यू जे मायग्रंट्स येता ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बेंगॉल, मालदा, ओडिसा, झारखंड, वेर यू विल गोइंग टू अकॉमोडेट सो मच पीपल यार. कळ्ळें. आता आज आमकां ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या 4 मतदारसंघातल्यो खुबश्यो समस्या मानेस्तांनी आमच्या मुखार मांडल्या. आतां आमच्यो फोन लायनी उक्त्यो जाल्ल्यो आसात. 24904444 आणि 24904445 ह्या फोनाचेर तुमी तुमचे प्रश्न म्हणूं येता, तुमचे समस्या विचारूं येता आनी आमी रोखडेच येतले एका ल्हानशा विसवा उपरांत.